भाजपाच्याच हरियाणा राज्यात थळाव्यांक खाशेले अधिकार दिल्यात। आरजीपीचे पोगो बिल संविधानाक धरूनच आसा, पूण गोंयांत पोगो बिल हाडपाक भाजपा सरकारान खो घातलो। ताजे कारण भाजपा संविधान विरोधी पक्ष, तांकां हुकुमशाय हाडपाची आसा। प्रजासत्ताक दिसा निमतान मनोज परबान परत एक फावट पोगो बिलाचे समर्थन केले। गोंयांत लोकशाय कमकुवत जायत चल्ल्या, न्याय मेळपाची शक्यताय उणी जाल्या। लोकशाही कडल्यान हुकुमशाहीचे दिकेन वाटचाल चल्ल्या। 75व्या प्रजासत्ताक प्रवासाचो नियाळ घेताना आरजीपीच्या मनोज परबान चिंता उक्तायल्या, पूण भारतीय वेंचणूक आयोगान आरजीपीक स्टेट रेकॉग्नायज पार्टीचो स्टेटस दिल्ल्यान खोशी उक्तायल्या। पोगो बिलान आमी आमचे नेटिव्ह गोंयकारांक लागून कशें गोंय राखता, आमी कोणाच्या अगेन्स्ट ना। जे लोक अजून पर्यंत स्पेशली बीजेपीचे थोडे स्पोक्स पर्सन असतात, जे मिडिया जेन्ना डिबेट जाता तेन्ना येतात आनी ते म्हणटात की आरजीचे पोगो बिल इज अनकॉन्स्टिट्युशनल जालें। तांकां सगळ्यांक सांगपाक सोदता की हे पोगो बिल जेन्ना अनकॉन्स्टिट्युशनल म्हणून आमच्या पार्टीचे रजिस्ट्रेशन आडोवपाचो प्रयत्न तुमच्या कडल्यान जालो, ते पोगो बिल आमी डिफेंड केले आनी फायनली इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान आमकां नोव्हेंबरान आमकां रजिस्ट्रेशन दिलें। आनी सेम रिजन हे पोगो बिल आमी एसेंब्लीन घातलें, ते पोगो बिल कॉन्स्टिट्युशनली करेक्ट आसा आनी ते कॉन्स्टिट्युशनान बसता हे बीजेपीक खबर आसा। कित्याक जर इलेक्शन कमिशन अप्रूव करता आमची फायट, आमची पार्टी, आमचे रेव्होल्युशन, आमचे मागण्यो जर इलेक्शन कमिशन जर अप्रूव करता जाल्यार ते कॉन्स्टिट्युशन ऑफ इंडियनूय ते बसता हे ह्या बीजेपीक सारकें खबर आसा। आनी दॅट इज द रिजन आमच्या आमदारान जेन्ना पोगो बिल एसेंब्लीन घातलें, ते पोगो बिलाचे डिस्कशन सुद्दां करूंक ना। वयल्यान ह्या बीजेपीन पोगो बिलाची फकाणां केली, म्हटल्यार ह्या कॉन्स्टिट्युशनाची फकाणां केली, ह्या संविधानाची फकाणां केली। ह्याच बीजेपीच्या गव्हर्मेंटाच्या हरियाणा गव्हर्मेंटान आपल्या लोकलांक लागून थंयसर रायट दिल्या। ह्याच भारत देशान झारखंडान आपल्या लोकांक झारखंडी म्हणून डिफायन केल्ले आसा आनी तांकां कॉन्स्टिट्युशनली तांकां थोडी रिजर्वेशन दवरलेली आहा। आंध्र प्रदेशानूय दिल्लेली आसा, कर्नाटकानूय तशी आसा, जाल्यार गोंयानूय ती जावपाक शकता हे बीजेपीक खबर आसा। म्हणून हे बीजेपीच्या सगळ्या आमदारांनी, मिनिस्टरांनी आनी चीफ मिनिस्टरान पोगो बिलाची फकाणां मारली, म्हणजे गोंयकारांची फकाणां मारली, गोंयकारांच्या अस्तित्वाची, गोंयकारांच्या एक्झिस्टन्साची आनी गोंयकाराची जी आयडेंटिटी आसा तेची फकाणां मारली। कित्याक ह्या बीजेपीक एकूच गजाल कळटा, ती म्हटल्यार अनकॉन्स्टिट्युशनल कशें वागपाचें, असंविधानीक कशें वागपाचें, ह्या संविधानाच्या अगेन्स्ट कशें वागपाचें आनी हे जे आमचें कॉन्स्टिट्युशन आसा संविधान त्याचो मर्डर कसो करपाचो। इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियान आरजीपीक स्टेट रेकॉग्नायझेशन दिल्ल्याची महत्वाची खबरय मनोज परबान ह्या वेळार दिली आनी ताची खोशी उक्तायली। सो आयज आमी हे अनाउन्समेंट करता तुमच्या फुड्यान की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ही एक थर्ड लार्जस्ट पार्टी इन गोवा आसा आनी लार्जस्ट रिजनल पार्टी इन गोवा आसा। ती इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियन स्टेट पार्टी म्हणून रेकॉग्नायज केल्ली आसा। गोवा 365 खातीर विन्सन रोझारियो आनी सानिका नागवेकर।